रवींद्र भवन हांगा खास करून पंचायत कामगाराच्या वतीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताका मेळपाक आनी ताचें दर्शन घेवपाक आनी त्याच बरोबर ताका आमी एक मेमोरंडम दिला। त्या मेमोरंडमांत आमी फक्त एक मुख्य डिमांड घाला की आमचो 7th पे कमिशनाचो पे स्केल्स आनी दुसरे इतर सवलत्यो पंचायत कामगारांक जे 195 पंचायत आख्ख्या गोंयांत आसात त्या कर्मचाऱ्यांक लगभग 500 कामगार असतात तांकां तो बेनिफिट मेळचो। त्याच बरी आमी स्टाफिंग पॅटर्नाची कमिटी स्थापना करची आनी ह्या स्टाफिंग पॅटर्नाची कमिटीन बसून स्टाफिंग पॅटर्न पंचायतींनी कशें आसचे 5 पंचायत मेंबर 7, 8, 7, 9, 11 पंचायत मेंबरां जशें जशें पळय काम आसा आनी रिजन आहा लोकसंख्या तशे प्रमाणे ते स्टाफिंग दवरचे। कित्याक हे 30 वर्सां फाटीं वेंकटरत्नम कमिटीन हाचेर लक्ष घाल्लें, अजुनूय तेजेर कांय आतां बदल जावंक ना। आमी 7वो वेतन दिवचो हे सीएमाक खूब फावटी मेळ्ळ्या आनी ह्या फावटी सीएमान सांगला बजेट जावचे पयले हांव तुमकां मेळटा, खास करून मेळटा। पंचायत आनी उरलेल्या दुसऱ्या कामगारांचे सुद्धा प्रश्न आमी उपस्थित केल्यात, तेजेर आपण लक्ष खास करून युनियना बरोबर चर्चा करता आनी कांय तरी डिसिजन कांय तरी पॉझिटिव्ह आपण डिसिजन घेता हें आश्वासन दिल्लें आसा।